येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. 52व्या इफ्फीन पळयलो तिसरो रंगयाळो दीस. डेलिगेट्सा बरोबर पावसानूय लायली हजेरी. तरीकूय सिनेमोग्यांनी घेतलो फिल्माचो आस्वाद. पक्षांतर केल्ल्या 10 आमदारांच्या विरोधात काँग्रेसीन केल्ले अपात्रतेची याचिकेची सुप्रीम कोर्टातर्फे वळेरी. 10 डिसेंबराक जातलो निमाणो निवाडो. आमदारा बरोबर सभापतीचो आस्पाव. 6 डिसेंबरा आदी दिवपाक सांगल्यात जाप. बऱ्या रस्त्याची आश्वासनां दिवनूय नावेलकारांच्या नशिबात फोंडकुलाच. फाटल्या 2 म्हयन्यांत नावेली जंक्शनाकडल्या रस्त्यान घेतले 3 बळी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 52व्या इफ्फीन तिसरो रंगयाळो दीस पळयलो, पूण दमट वातावरणाक लागून येवपाचो तसो उत्सवी नेट दिसून येवंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. खड्डे पुरपाच्या आनी चकचकीत रस्ते दिवपाच्या आश्वासनांक लागून गोंयकारांच्यो अपेक्षा वाडिल्ल्यो. पूण दुख्खाची गजाल म्हटल्यार रस्त्या वयल्या अपघातांच्यो बातम्यो हे आश्वासन फट थारावपाक लागल्यात. नावेली जंक्शना वयल्यान वचपी NH17 महामार्गा वयल्यान कॉन्क्रिटीकरण केल्ल्या रस्त्याक वेऱ्यो गेल्यो. फोंडकुलां पडिल्ली. ताका लागून 2 म्हयन्यांत 3 बळी गेले. PWDन ह्या रस्त्या कडेन लक्ष दिवंक ना असो थळावे आरोप करतात. येरादारीचे मजगती फकत बेरेला दवरल्यात. दुरुस्तीचे काम कसलेच जावंक ना. क्रिसमस आनी नवे वर्स लागीं पावला. येरादारी वाडपाची आसा. हे फोंड अपघातांक आमंत्रण दितले असो थळाव्यांक भंय दिसपाक लागला. सरकारान बेगोबेग हातून लक्ष घालचे लोक मागता. अरे कितले पावटी सांगपाचे. प्रेसान मुखार घातलो इश्यू, देन मिडियान घातलो, तरी कांय जायना. हे व्हडले म्हणटा आपण सेफ गोवा म्हणटात हे सोगते. तेच्यानी डाबिली सेफ करूंक जावंक ना. एक पयलो चिंचोणकार मेलो आनी आतां आयकोंक येता आनी 2 जाण मेले म्हणून. जाल्यार आतां कितें करपाचें. जोरी तर गव्हर्मेंट कांय करिना, आमी रस्त्यार येवन बसचे पडटले आनी कांय ना उपाय. कितें ते 40% रस्ते जाता. हे उरतले कशे रस्ते. हिंगा डांब हे कॉन्क्रीट घातला तेचेर आनी डेंजरस जाला तो रस्तो. आनी व्हडले व्हडले मल्टी एक्सल व्हेकल्स येतात. तो रस्त्यानी उरतलो कसो. आनी जाय जाल्यार तांकां जाय जाल्यार ते रातचे देखून काम करूंक जाता. पूण तांकां इंट्रस्ट ना कांय करपाची गव्हर्मेंटाक. तांकां लोकांचे पडून वचूंक ना. आज पर्यंत कांय जालें ना. म्हळ्यार हे सरकारागेलो एक क्लियर कट अजेंडा आसा. लोकां विरोध काम करपाचो, लोकां पासत काम करपाचो अशें म्हण कांय ना. खड्डे काडले म्हणून कितलो अल्टिमेटम दिल्लो आमकां 1 नोव्हेंबराचो. आमगेले पार्टीन थंय एक एजिटेशन केलें 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन. मागता 15 दिसाचो अल्टिमेटम दिवन ताचो आमी आतां पाड करपाचो टायम पावला. बेश्टी आश्वासनां टीव्हीचेर दिवन आमकां फोटोवन दवरनाकात. 3 मेले, 2 मेले ते जंक्शनाचेर एकलो तोच मेलो त्या जंक्शनाचेर.
ही डेथ जाताय ती कित्याक लागून तुमगे रोडाचे कंडिशन जे आसा खड्डे काढले आणि उद्दे केले खड्डे काढले खड्डे भितरल्यान आले ते काढले आनी वयल्यान उदीक आयले तेज्या डेंजर केलो रोड म्हाका दिसता रोड कितें कोण आसपा जायो स्पेसिफिकेशन्स कितें आसपा जाय तुमकां सांगूंक एक कोण प्रायवेट कन्सल्टंट हायर करपा बरे आहाय तुमी कोण कन्सल्टंट हायर कराय वंतान तो पॅच आहा तो जात तितू विथ इमिजिएट इफेक्ट वी आर गेटिंग इन टू द सीजन ऑफ क्रिसमस एंड न्यू इयर जात तितूले बेगीन तुमी ते रोडाचे कंडिशन इमिजिएट इफेक्टान सारको जाय नाजाल्यार ऑल अक्रॉस पार्टी लायन्साक आमी मेळटले आमी कोणा मेळो जाय ते मेळटले आनी एजिटेशन फुडें वतले रोडार मागीर म्हणाकाय की सरकाराक अल्टिमेटम दिवं ना म्हणून वो नॅशनल हायवे 17 आणि NH 66 वो हांगा नावेली जंक्शनाचेर जॉयंट जाता आनी आत पर्यंत हो जो रोड आसा तो काबार जाल्ले कडेन आसलो आनी कितलीशेच हांगा डेथ जाल्या जवळ 3 डेथ जाल्यो आनी 3 डेथ जावन आनी डेथ जावपाची तयारी सरकार आसा काय कितें PWD जी ऑथॉरिटी आसा तांकां कांय पडोवन गेलें ना काय कितें काय फक्त ते मरण पळयतात आज 3 डेथ जावप कितले लोकांले हाडां आनी पांय मोडले कडेन आसा ते मेजूंक म्हूण ते मेळपाना तुमी पुलीस स्टेशनार गेल्या कळटले की कितली डेथ जाल्या म्हूण त्यो 2 हांगा जाल्यो 1 मुखार जाली पयरूच रिसंटली एकटो मेलो तो नुस्तेकार मेलो तो सकाळी फुडें येतालो नुस्त्या व्हरपाक खंयच तरी ह्या रोडा खातीर खंयच तरी गाडयेन ताका धक्को दिलो आनी ती गाडी गेली आनी त्या मनशाली बाबड्याली डेथ जाली आज लोकांनी सांगले कडेन आसा की हो जर रोड रिपेर करना जाल्यार आज आमी परती रस्त्यार येतले आनी रस्त्यार येयले शिवाय हांगा दुसरो उपाय ना म्हणून सरकारान बेगीच्या बेगीन हेची हें घेवन हो रोड आसा तो रिपेर करचो गोवा 360 खातीर नावेल रमेश नायक राव साळगांव पॅरिस पृश्ठाचेर एका थळाव्यान हल्लो केलो सोमारा सांजवेळार ही घडणूक घडली हल्लो करप्यांच्या विरोधात पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या उपरांत पुलिसांनी ह्या केसी संदर्भात एकल्याक ताब्यात घेतला प्रिस्टाचेर हल्लो जाल्ल्याची खबर आयकतकच लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केली तातूंत राजकीय फुडाऱ्यांचोय आस्पाव असलो फादर मातियस रॉड्रिगीस सांगतात ते प्रमाण जोसेफ डिसोजान ताका वायट उतरां वापरली ते भायर ताणें थापड मारले आनी उपरांत हल्लो केलो गोवा 365 खातीर साळगांवच्यान संदीप कामोलकार आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो उच्च न्यायालयान 10 डिसेंबराक निमण्या निवाड्या खातीर पक्षांतर केल्ल्या त्यांच्या 10 आमदारांच्या विरोधात काँग्रेसीन केल्ले अपात्रतेची याचिकेची वळेरी केल्या सभापती आनी पक्षांतर केल्ल्या 10 आमदारांचो तातूंत आस्पाव आसा 6 डिसेंबराक वा ताच्या आदी जाप दिवपाचे आदेश न्यायालयान दिल्यात उच्च न्यायालयान मगोबाच्या रामकृष्ण सुदीन ढवळीकाराचे याचिकेची दखल घेतली ही याचिकेबरोबर काँग्रेसीचे पिटिशन न्यायालय घेवपाक शकता गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान 10 आमदारांच्या विरोधात घातिल्ली अपात्रतायेची याचिका भायरावपी सभापतीच्या आदेशाक थेट आव्हान दिवपी रीट याचिका घातिल्ली लोकशाहीची अब्रू वाटोवपा खातीर हे प्रकरण बेगोबेग हाताळपाक जाय अशी काँग्रेसीचो विवेक तंखा आणि अभिजित गोसावीन खंडपीठाक विनवणी केल्या खंडपीठान सगळ्या पक्षांक त्यांचे लेखी निवेदन 9 डिसेंबराक वा ताचे आदी दिवपाची शिटकावणी दिल्या It's a matter which is sub judice before the court, so we don't normally comment on sub judice matters. So I'll only tell you what happened. In the petition that was filed by Giriji, which was the first petition filed before the High Court, but it had been transferred to Mumbai for hearing. From Mumbai it's come back to Goa. In the meantime, there was another petition filed by another party, on which notices had been issued for today, and it was listed today for final disclosure. So now both petitions have been clubbed,
In our petition, notices have been issued to all the respondents. Speaker was counsel for the speaker, that is the Advocate General, was present. And now it is listed for final disposal on 10th. Before that, all parties have to complete their pleadings. Once the pleadings are complete by 9th, on 10th, the High Court will hear everything. I would like to reiterate our commitment to democracy, our commitment to an ethical government. Personally, and my party believes, there should be no defection. And defection is a disease, it's a scourge which ruined and gave a bad name to our democracy. So we should do everything within our power as a political party to give clean and good administration, governance. हे पिटिशनाचे डिस्पोजल बेगीन जावचे कोर्टात इम्प्रेस केले, कारण ऑलरेडी खूप टायम गेल्लो आसा आनी बेश्टो वेळ काडपा खातीर हें करपा खातीर दुसरी पार्टीज आसात त्यो डेट्स मुखार व्हरपाचे प्रयत्न करता. त्याचे स्ट्रॉंगली आर्ग्यू केले नंतर 10 तारखेक ह्या पिटिशनाचेर डिस्पोजल जातले अशें आयज आमकां कोर्टान कळ्ळां आनी त्या खातीर एक टायमलायन फ्रेम केल्ली आसा जी 6 तारखेच्यान तेजें हें स्टार्ट जातलें आनी सगळे जे रिटर्न रिप्लायज दितले आसा ते सगळे 9 तारीख मेरेन सगळ्यांनी कंप्लीट करचे आनी तेजे नंतर 10 तारखेक त्या हेजेर ऑर्डर आमी एक्सपेक्ट It will not, I don't say it will in my favor, I think it should be in the favor of law, the favor of the constitution. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. मायणा कुडतरी पंचभाटांतलो लोक खुबळ्ळा. तांकां कोयराचो प्रश्न सतायतात. पंचायती बरोबर तांणी कुडतरीच्या आमदाराकूय उजरोवन काडला. पंचायतीन आयज मेरेन कोयर उडोवपी कितल्या लोकांक फायन घातल्या ताची म्हायती दिवची तांणी मागला. कुट्टरीच्या मायणा पंचभाटांत कोयराचें साम्राज्य पळोवपाक मेळटा. थळाव्यांनी पंचायतीक हो प्रश्न विचारलो. तांकां जाप मेळ्ळी. पंचायतीन खंय कोयर उडोवप्यांचेर नदर दवरपा खातीर 31 लाखांचो CCTV कॅमेरो बसयला. थळावे म्हणटात लोकांच्या बोल्सांतल्या टॅक्सांतल्यान हो कॅमेरो लागला आसत जाल्यार ताच्या आदारान कितल्या लोकांक फायन दिली तें पंचायतीन सांगचें. आमदारांनी ते कडेन आडनदर केल्या. आयकात तांचो आरोप. मायणा कुर्तोरी पांचभाट ह्या वाड्यान आहात आनी ह्या सुवातेर आमी कांय पावटी पयले येयल्ले आहात. एकूच इश्यूआक लागून गार्बेज इश्यू. हो गार्बेज इश्यू आज लोकल्सांक चड आनी चड सतायता. आमी हो गार्बेज इश्यू सतायता म्हणून लोक आमचे कडेन एप्रोच जाले आनी आमी तेंचे बराबर रावन हो इश्यू घेतलो आनी पंचायतीक कळयलें आनी तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्ट करपाक लागले. जें पळय पंचायतीचें काम आसलेलें तें सोडून दिलें, तें कलेक्ट करपाक लागले. बरें काम जाल्लें. मागीर तेज्या उपरांत तेंच्यांनी कॅमेरा घायलो. कॅमेरा बसयलो तेंच्यांनी की लोकांक पळोवपाक कोण गार्बेज उडयता तो. बरें काम. आनी तो कॅमेरा इतलो बरो बसयलो खंय तेंच्यांनी की 5 मेंबर येवन सांगपाक लागलो आमच्या लोकल मेंबराक, गांवच्या एका लोकलाक की 31,000चो कॅमेरा, बरो सुपिरियर क्वॉलिटीचो कॅमेरा बसयलो. 31,000चो कॅमेरा बसयलो पंचायतीन. बरी खबर आहा. आतां पोत्तून जे पळय गार्बेज उडोवपा आहा ते लोक पोत्तून उडोवपाक लागले आनी चडशे कारगिलिंग आमकां लागींच आहा आनी चडसो लोक थिंगाचोच उडयता म्हण सगळ्यांची जाणवाय आहा. तेच उडयताय म्हणून. इतले पयसो म्हणलं 31,000चो कॅमेरा घातला जाल्यार 31,000 हे जनतेचो पयसो उजार गेला. कोणाच्या बोल्सांतलो न्हू, आमच्या लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो. सो आमकांय चवकशी करूंक जाय. आतां लोक पोत्तून उडोवपाक लागला गार्बेज. ते गार्बेज उडयता ताका फायन आसपाक जाय. सो एक कॅमेराचे आमचे पयशे भरपाक जाय. सो कितली जाणां फायन मारला हें आमकां कळपाक जाय. आमी RTI फायल करतले कुर्तोरी पंचायतीक आनी इन्फॉर्मेशन आमकां जाय कितली जाणां फायन मारला. नाजाल्यार तुमी बेजबाबदार आहाय. कित्याक तुमी पडोनूय गेले ना गांवचे, फकत ना थंय इलेक्शन जालें उबे रावले. हेंच जाल्लें आहा. हें आमी जाबा दिवपा नाय. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 52व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो गोंयच्या फिल्मांक लाव मेळना जाल्यार कितें फायदो. गोंयची फिल्मां ऑफिशियल ना
जाल्यार ती ऑफिशियल करची अशें दिगंबर कामतीन सरकारा कडेन मागलां. सध्या राज्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू आसा. हेर देशांतले वेगवेगळे चित्रपट पळोवपाक मेळटात, पूण गोंयच्या चित्रपटांक हाचो लाव मेळना. जाल्यार कितें अर्थ? दिगंबर कामतीक प्रस्न पडला. पळयात. गोंयांत इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सुरू जाल्लो आसा. हो फेस्टिवल सुरू जावचे पयलीं 10-15 दीस पयलीं हांवें डिमांड केल्लो की गोंयची फिल्मां ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक दाखोवची वचची. कारण खुबश्या गोंयकारांनी कोविडाच्या टायमार सुद्दां एफर्ट्स घेवन काही फिल्मां प्रोड्यूस केल्ली आसा. आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो जर बेनिफीट गोंयकारांक मेळना, गोंयच्या फिल्म प्रोड्युसरांक मेळना, जाल्यार त्या फेस्टिवलाचो उपयोग कितें? कारण आमचें सरकार आसतना आमची फिल्म फायनान्स स्कीम आशिल्ली आनी आमच्या फिल्म फायनान्स स्किमाच्या अंडर आमी कितलेशे जाणांक सपोर्ट केल्लो गोंयकार जांणी फिल्म प्रोड्यूस केल्ले. आनी तेन्ना अशें आसतालें की जो गोंयचे फिल्म जर खंयच्याय इंटरनॅशनल फेस्टिवलांक दाखयल्लें जायत, प्रिमियर केल्लो जायत किंवा जाल्यार ताका 5 लाख रुपया आनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल बी कितें आसलें जाल्यार थंय 2.5 लाख अशें आमी प्रायजर कॅश अवॉर्ड्स दिताले. तेही ह्या सरकारान बंद केल्ले आसा. फिल्म फायनान्स स्किमूय बंद केल्ली आसा. आनी आज आमी डिमांड करतकीर वेगळ्या स्तरावेल्यान मागणी येतकीर डिक्लेअर केल्लें आसा की गोंयची फिल्म्स दाखयतले म्हणून. पूण गोंयची फिल्म बेश्टी दाखोवन कांय उपयोग ना. ती ऑफिशियल सेक्शना भितर आसा काय ना हाचेर सरकारान ताबडतोब खुलासो करपाक जाय. ती जर ऑफिशियल सेक्शनान नासत जाल्यार ती ऑफिशियल सेक्शना भितर इन्क्लूड करपाक जाय आनी तांकां फिल्म फायनान्स स्किमाचे बेनिफीट मेळपाक जाय. जाल्यारच ताचो खरो उपयोग. एक्चुअली इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हाडपाच्या फाटल्यान हेतू आशिल्लो की गोंयकारांक ताचो बेनिफीट जावचो, गोंयच्या आर्टिस्टांक बेनिफीट जावचें, गोंयचे जे फिल्म मेकर्स आसात तांकां बेनिफीट जावचें. आनी म्हणून हे बेजीक प्रिन्सिपल तशें यूज केल्लें की गोंयकार हो ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांतल्यान बऱ्यांतलो बरो फिल्मां घेवन मुखार येवचो आनी गोंयांत एक फिल्मी संस्कृती रुजची असो ताचो हेतू आशिल्लो. पण आज जें चल्लां तें पळयलें जाल्यार तें परत्यान दिसता. आनी म्हणून सरकारा कडेन हांव मागणी करता आनी शिटकावणी दिता सरकारान ताबडतोब हे ऑफिशियल सेक्शनात घालचें, इन्क्लूड करचें, तांकां फिल्म फायनान्स स्किमीचे बेनिफीट दिवचे आनी ना जाल्यार परत एकदां एज्युकेशन फेस करचें. कारण ते कोण आयकुपाच्या मुडार ना सध्या. तुमकां खबर आहा आमी फाटले खेपेक एज्युकेशन काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी एज्युकेशन केल्लें. आज म्हाका दिसता परत एकदां एज्युकेशन करपाक लावचें न्ही, सरकारान ताबडतोब ताचेर डिसिजन घेवचें आनी हांचेर जो अन्याय जाला तो अन्याय पयस करचो. आज जी न्यूज आयल्या की 5 फिल्मां सिलेक्ट जाल्या म्हणून त्या सगळ्या फिल्म मेकर्साचें हांव अभिनंदन करता की हांव जाणा तांणी कितले कठीण परिस्थितींत ही फिल्मां तयार केल्या. त्या सगळ्यांक हांव परत एकदां हुनहुनीत परबी दिता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. केपेच्या देवसा बॉयजान केपे मतदारसंघ मेगा फुटबॉल महोत्सव आनी सामन्यांत जैत जोडले. फायनलींत देवसा बॉयसान खोला बॉयसाचेर काब दे राम हांकां जाल्ले सर्तींत जैत मेळयले. आल्टोन डिकॉस्टान आवडे पारोडे ग्रावंडाचेर हो सामनो घडोवन हाडिल्लो. फायनलींत देवसा बॉयज आनी खोला बॉयज हांचे भितर टाय जाली आनी ही मॅच टाय ब्रेकर रावंडाचेर पावली. टाय ब्रेकरांत देवसा बॉयसांनी 4-5 गोल फरकान ही मॅच जिखली. ह्या वेळार खेळामळाचेर वावर करपी लोकांचो भोवमान केलो. तातूंत भारताचो नॅशनल टिमीचो तशेंच 10 वर्सां डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाक खेळिल्लो खेळगडो पीटर कावार्लो, गोंय खो खो टिमीचो 36वे कॅप्टन रोहिना रिबेलो, गोंय खो खो टिमीचो खेळगडो विक्टर फेर्नांडीस, नॅशनल गोंय सिपेक ट्रॅकाचो 7वो कॅप्टन मेबल फेर्नांडीस, गोंय फुटबॉल संघटनेचो मॅच कमिशनर फ्रँक फेर्नांडीस हांचो भोवमान घडयलो. ह्या वेळार सांस्कृतीक नृत्य सादर केले. गोवा 365 खातीर केपे सावन रमेश नायक रावत. पावस वचपाचें नांव घेना. 23 आनी 24 गोंयांतल्या कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणांत पावस पडटलो, जाल्यार कांय सुवातांनी 22 आनी 23 आनी 24 वर पावस चडटलो. 22 आनी 25 आनी 26 वेर हवामानात विशेष बदल दिसचो ना. 25 आनी 26 वेर वातावरण सुकें उरतलें. हे मजगती चडांत चड 33 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास आसा. काल गोंयांत सुकें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. 25 मेरेन तें तशेंच उरूं येता. फुडल्या 3-4 दिसांत चडावत आनी उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांची वाड जाल्ली दिश्टी पडटली. 22 आनी 23 तारखेक कांय कडेन दवाच्या कुपांचो सामनो करचो पडूं येता. दर्या विशीं कितें सुचोवणी ना. दर्यांत नुस्तेमारी खातीर वचप्यांनी दर्यादेगे सावन 75 किलोमिटराच्या भायर वचपाचो यत्न करचो न्हय, हवामान खात्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.